मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी गेल्ले खेपेक मातशे जर लोक सारखे आशिल्ले जाल्यार संकल्प आमोणकार आमदार आसता आशिल्लो। थोडे हातूंनी मातशें गणित चुकलें। म्हाका दिसता एक बरी संदी लोकांक मेळटा पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाच्या निमित्यान ती चूक सुदारपाची। ह्या खेपेक जर मातशे लोकांनी ठरयत जाल्यार म्हाका गॅरंटी आसा की पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाक सार्दिनाक बऱ्यांतली बरी लीड ह्या मतदारसंघांतल्यान मेळपाक शकतली, कारण वातावरण अगेन्स्ट आसा, सरकाराच्या अगेन्स्ट आसा। सर तुवें आमकां जायतें काम केल्लें आनी आमी तुज्या बरोबर आसात। आमकां हो जो बोंडोलीस पडे BJP आहा ताका आमी गाठ धाडपाक जाय। मुर्मू कितें म्हणटा तूं? एकदम बरें आहा, व्हेरी नायस, दुबाव ना म्हाका। सगळ्या लोकांच्या मोतीन लोकांच्या काळजान सी हे पाशी कितेंय तरी चेंज करचें अशें तेंच्या लोकांच्या मोतीन आहा। कित्याक लोक दुखलेलो आसा, लोकांक जायतो प्रॉब्लेम जाला आनी हांव सदांच ह्या काँग्रेसाक हाका सदांच हांव म्हणटालो युनिटी म्हणटा ती गरजेची, एकठांय जावपाची गरज। आनी एकठांय रावन जर आयज केल्लें जाल्यार सांगो नाका इन फ्युचराक कोणाक आनी परत चान्स असो पडचो ना असो हांगा मुर्मुगांव पब्लीक मिटिंगाक आमी हाजीर जाली महिला काँग्रेस। तशेंच काल आमी कुंकोळ्ळी पब्लीक मिटींग आनी मागीर मडगांव पब्लीक मिटींग आनी पयर कुर्तोरी पब्लीक मिटिंगाक आमी हाजीर जावन आमी आमचो सपोर्ट महिला काँग्रेसीन पूर्णपणी लोकसभा कॅन्डिडेट सार्दीन बाबाक दिल्लो आसा। टिकेटीक लागून स्ट्रॉंग कंटेंडर आशिल्लें खरें हांव, म्हजें आनी सार्दिनाचें नांव खूब जोरान चालू आशिल्लें आनी टिकेट मेळुना म्हणून हांव घरा कडेन न्हिदून बसूना। थोडे जशे करतात आपणाक मेळुना म्हणून हांगा साकून थंय उडकी मारता, थंय साकून हांगा उडकी मारता, तशें हांवें मारूना। कित्याक आय एम अ ग्रासरूट वर्कर ऑफ काँग्रेस आनी काँग्रेस रन इन माय वेन्स। आय हॅड फर्स्ट ओनली टोल्ड टिकेट मेळनाका, आय एम काँग्रेस लॉयलिस्ट एंड आय विल ऑलवेज स्टे विथ काँग्रेस म्हणून। मुर्मुगांवान आतां जाले एक वीक जालो आमची डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू आसा आनी ही फर्स्ट आमची पब्लीक मिटींग जाल्ली आसा। त्याच प्रमाणे आमची कॉर्नर्स मिटींग बाकीची चालूच आसा आनी ज्या प्रमाणे आयज ह्या पब्लीक मिटिंगेक ज्या प्रमाणे रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोकांचो तो ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा। आयज सगळे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक एकठांय जाल्लेले आसा आनी म्हाका हे जे लोक आयज एकठांय येवन इतलो जमा जाल्लेले आसा तेच्या वरवीं पूर्ण खात्री आसा की आमी मुर्मुगांव लीड घेतले म्हणून हेच्या भितर मातसो दुबाव ना।